आनी हें आमी मोगाच्या भावान भयणो पयले वाचून पळयलां. स्टिवन तो ताका ते जेन्ना ते फातरांनी मारतात तो तेच बोडान आयलोलो. ताणें तो देवाचो उंडो घेतलेलो, जेजूक शिवलेलो तोच उंडो ताणें घेवन ताच्याच बोडान तो मुखार गेलो. आनी हेंच मोगाच्या भावान भयणो आयज जेजू आमकां सांगूं सोदता की आमचें मिसाचें बलिदान जंय आमी जेजूक शिवतात तेंच आसा खरें जेजूची कूड जी आमी येवंक जाय आनी आमकां तेच कुडीन ही बोड आनी शक्ती मेळटा. ती कसलेंच परिस्थिती जावन दी ती आमकां ती मेळटा ती. आनी मोगाच्या भावान भयणो आमी इतिहासांतूय पळयत जाल्यार न्हू आमकां जायतीं उदाहरणांय मेळटात. आमी पळयत जाल्यार 1350 वर्सां भाग्यवंत कॅथरीन सियनाची तिणें जायतीं वर्सां कांयच खानासतना कांयच पियनासतना फकत हे मिसाच्या बलिदानान आमी जेजूचो उंडो शिवून ती आपलें जिवीत जियेली सुमार 9-10 वर्सां अशीं. तेच परी आनीक एक स्विझर्लंडाचो सांत निकोलास ताणें बी 1400 वर्सां चवदेच्या वर्सां तो जियेतालो. आनी तातूंत तेन्ना ताणें 14 वर्सां ताणें कांयच खायनासतना कांयच पियनासतना ताणें फकत जेजूचो उंडो घेवन हे मिसांत आमी जेजूक शिवतात तोच घेवन ताचें जिवीत चाललें. आनी हातूंतल्यान जेजू आमकां कितें दाखोवंक सोदता की आमचें जिवीत आमी फकत संवसारीक वस्तूंचेर न्हय, संवसारीक उंड्याचेर न्हय, पूण जेन्ना आमी भावार्थान जेजूक आपणायतात, भावार्थान जेजूक घेतात तेन्ना आमकां जेजू घोटाय दिता हे जिवितांत चलूंक. आनी हे उदाहरणां हांवें सांगलेले आसात ते आमकां तितून दिल्ले आसात. आमकां एक नमुने कशें आमचें जिवितांत जेजूचेर विस्वास धरून जेजूचेर भावार्थ धरूंक